राज्यात वेंचणुकांचे वारे व्हांवपाक लागला। राजकीय घडामोडी चालूच आसा। कोण पक्षात भितर सरता, कोण पक्ष सोडटा, कोण एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश घेता। वेंचणूक जाय मेरेन अश्यो घडामोडी घडत रावतल्यो। आमी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या तालुक्यांचो आढावो घेवपाक पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा हे ल्हानशें सत्र सुरू केलां। आयचो तालुको आसा साश्टी तालुका। साश्टी जिकात आनी गोंय तुमचें। ना तर जर तुमी साश्टी जिखपाक शकना तर तुमचो विरोधकय जिखचे ना हाची खबरदारी घेयात। फाटलीं कितलींशींच दशकां गोंयच्या राजकारणाक वळण दिवपी ही म्हत्वाची दिका आसा। फाटलीं कितलींशीं वर्सां काँग्रेस गोंयांतल्या राजकीय तळा मेरेन आपलें वर्चस्व राखपाक सक्षम आशिल्ले आनी एका काळार भाजपाक राज्यांत सादें बहुमत मेळोवपाक यश मेळ्ळें तेन्नाच्यान साश्टींत काँग्रेसीचो पराभव जातलो हाची खात्री करून घेतली। साश्टी राज्यांतलो सगळ्यात राजकीय मळार अजापीत करपी तालुको हातूंत मात्तूय दुबाव ना। 8 जाग्यांसयत सुवातांच्या बाबतींत हो आतां मेरेनचो सगळ्यात व्हड तालुको आसा। सरकार करपाची वा उडोवपाची तांक ह्या तालुक्यांत आसा। 1967 जनमत कौला वेळार गोंयाक स्वातंत्र्य वळख मेळोवन दिवपाक ह्या तालुक्यांत व्हड आनी म्हत्वाची भुमिका निभयल्ली आसा। तेन्नाच्यान युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी, काँग्रेस तशेंच हेर पक्ष जशे परी सेव्ह गोवा फ्रंट, गोवा विकास पार्टी आनी कितलेशेच पक्ष आसात जांच्यांनी मतदारसंघात सत्ता मेळोवपाक 8तल्यो 1 वा 2 सुवातो जिखपाची खात्री केल्ली आसा। 2007 वर्सा दामू नायकान काँग्रेसी कडल्यान फातोड्डा हिसकावन घेतिल्लें तेन्नाच भाजपाक राज्यांत आपलें खातें उगडपाक यश आयिल्लें, कारण खुबश्या उमेदवारांक लागून मतांचें विभाजन जाल्लें आनी भाजपाचो विजय निश्चित जाल्लो। 2012 वर्सा राजन नायक हे कुंकळ्ळी मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर निवडून आयिल्ले। मात मुखेल नव्या विभाजन आंखणीक लागून जंय केप्यां तालुक्याचो व्हड भाग कुंकळ्ळे मतदारसंघात हाडिल्लो आनी काँग्रेस विरोधाची लाट आयिल्ली ताका लागून राज्यांत पक्ष जायते खाते उगडपाक शकिल्ले। तालुक्यांत सद्याक पक्षाचें अस्तित्व आसा, मात हें फक्त काँग्रेसीच्या तिकेटीर निवडून आयिल्ल्या चडशा आमदारांनी भाजपात उडी मारल्या म्हण। ह्या वेळार तालुक्या खातीर कितें येवजण आंखिल्ली आसा हें अजून भाजपान उघड केल्लें ना। राज्यांत तशेंच केंद्रांत बहुमत आसूनय ह्या फावट पक्षाक साश्टीत वेंचणूक जिखप कठीण जातली। ना तर पक्षाक 2012 वर्सा जी रणनिती आपणायिल्ली ती आपणावची पडटली। जेन्ना पक्ष स्वबळार उमेदवार उबे करपाच्या सुवातेर निवडून येवपी अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवप, जशे परी आवार्तीन फुर्तादो, बेंजामिन सिल्वा, कायतानो सिल्वाक दिल्लो तसो। मात काँग्रेस मिकी पाशेको नुवेंत निवडून येना हाची खबरदारी घेवपाक जाय। काँग्रेस फक्त मडगांव आनी कुडचड्रीचेरच ताबो मेळोवपाक शकतले। गोंयच्या राजकीय वर्तुळांत व्हड खेळगडे साश्टींतल्यान येवप चालूच आसा। लागीं 3 दशकां पासून मडगांव मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करपी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, ताचे भायर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, तृणमूल काँग्रेसीचे गोंयचे फुडारी लेजिन फालेरो आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमांव हे ह्याच तालुक्यांत आसात। 5 वर्सां काय चड वर्सां राज्यांत काम करून तशेंच बाणावले झेडपीचे सीट जिखून आम आदमी पक्षान आपलें खातें उक्तें केलां। तालुक्यांत आपलें अस्तित्व किल्लोवपाक यश मेळयलां। वेंचणुकेक लागीं सुमार 2 ते 2.5 म्हयने आसात, पूण सगळ्यांचें लक्ष सुरवाती मेरेन ते निमणे मेरेन साश्टी कडेन लागिल्लें आसा।